शुअरली म्युझिक हे म्हाका दिसना कोणाकूच आवडना आसतलें. मे बी प्रत्येकाची टेस्ट थोडी टेस्ट थोडी वेगळी वेगळी आसता आसता, पूण हय. म्युझिक हे सगळ्यांकूच आवडटा. आणि तुमचे म्हाका दिसता तुमी इवन ही जी सिरियल्स आसा तांच्या खातीर वॉयस दिला, जे टायटल सॉंग्स आसा. पत्की अशोक पत्की आमचे बरे स्नेही आसात आणि आमचे गुरुजी पंडित जितेंद्र अभिषेकींनी फर्स्ट शिष्य, वन ऑफ द फर्स्ट स्टुडंट्स डिसायपल्स. तर त्यांनी म्युझिक दिलेले सिरियल्स तातूंत हांवें गायलां. हय, म्हाका दिसता थ्रू दॅट त्या टायटल सॉंग्सा मदीं प्रत्येक घरान पावपाक खंय तरी हेल्प जाला. खरें तेच हेल्प तशें ना, लोकांक खबर आशिल्लें हांव केन्ना 77 पासून टीव्हीचेर गाता आशिल्लें. पूण हें खरें की दररोज ते सिरियल चलता न्ही टीव्हीवर, दररोज पळोवपाक मेळटा, दररोज आयकपाक मेळटा. बस प्रत्येकाच्या ओंठार खंय तरी ते पदां उरल्या. आनी मागीर तें पद म्हाका दिसता आवडलें की लोक पळयता, अरे कोणें म्हणलां, आनी देन लायक आरे हां हें पद तांणी म्हणलां, तेंय जाता. आनी तुमी आतां गोंयांत येता, अशे खुबशे प्रोग्राम्स तुमी करता आसतलीं. तुमकां गोंयकारां कडल्यान कसो रिस्पॉन्स मेळटा? खूपच छान. म्युझिकसाठी गोवा इज द प्लेस. ह्याच्या मातीतूच म्युझिक असं सगळेच म्हणतात, पण खरेंच आसात ते. तुम्ही कधी गेलात मंदिरां बी जाल्यार पालखी वगैरे पळयतात, भुरगीं ल्हान ल्हान भुरगीं कशीं तबला वाजयतात, हार्मोनियम गातात आणि सगळ्यांकूच गाणें येता, सगळ्यांचोच आवाज चांगलो आसा अशें दिसता म्हाका. की सगळे इतके वॉयस बॉर्न वीथ गूड वॉयस अँड टॅलंट फॉर म्युझीक. तर म्हाका अभिमान आसा, हांव तशें हांगलीच इतलीच आसा, पूण कितें मुंबयक रावन रावन आमी मुंबयकार जालीं, नाजाल्यार गोंयकारच. हय खरेंच, मनान गोंयकार आसल्यार म्हाका दिसता सगळींच आमी गोंयकार. आनी एक गजाल म्हणजे आतां ही जीं भुरगीं ल्हान ल्हान समज जर शिकपाक सोदता, तुमी अशें कितें तुमची इन्स्टिट्यूट आसा, कितें आसा जंय तुमी भुरग्यांक शिकयता? थोडे आसात, चली येतात म्हाज्या कडेन केन्ना, पूण अशें इन्स्टिट्यूट हांवें आजून सुरू केली ना. कित्याक खबर, म्हाका अशें दिसता की हांवें फर्स्ट अजून थोडें शिकूं जाय. म्हाका स्वताक अशें दिसता की म्हाका खूब शिकोवपाचें शिकचें आसा. पंडीत बबनराव हळदणकर शिकयता म्हाका अजुनूय, पूण आनी पण इतर फॉर्म्स शिकूं जाय, आनी पण खूब विद्या मेळूं जाय. आनी जी दिवची पडटा ती विद्या आसा. टॅक्नीक सांगून जाता, 2-3 वर्षात समजता कशें गावपाचें आसा म्हणून, एक टॅलंटेड भुरगीं आसता जाल्यार. पण विद्या संपादन करण्यासाठी खूप गुरुला समर्थ असायला पाहिजे, आणि तें अजून हांव जावना. म्हाका अशें दिसता की थोडें अजून भरपूर शिकपाचें आसा, पूण अजून थोडे वर्स जावं जाय. मे बी अरावंड 7-8 years later I'll do it. ओके, सो 7-8 वर्सांनी आमी एक एक्सपेक्ट करूं शकता की तुमी. हय, हय, पण एक्सपेक्टेशन्स आसतात. होप मेक्स एवरीथींग वर्क. सो एक एक्सपेक्ट करूं शकता की 7-8 वर्सांनी तुमी एक इन्स्टिट्यूट सुरू करतली, जंय आमच्या खुबश्या भुरग्यांक शिकपाक मेळटलें बेसीक एड्युकेशन. इन्स्टिट्यूट खूप आसा पळयत, बॉम्बेमध्ये इन्स्टिट्यूट खूप आसात. सगळे आर्टिस्ट शिकयतात केन्ना ॲट सम स्टेज. पूण कितें, कॅन यू क्रिएट एन आर्टिस्ट, हो क्वेश्चन डेफिनेटली इज देर. म्हाका अशें दिसता की थोडे हातूंत विचार करूं जाय की कशा पद्दतीन शिकूं जाय. म्हाका अशें शिकोवपाचें ठीक आहे, यू कॅन लर्न, पूण अवेरनेस क्रिएट करूं जाय भुरग्यांक, जो स्कूल लेवलवर, इन स्कूल्स, विद्यालयामध्ये, जेव्हा फर्स्ट स्टँडर्ड, सेकंड स्टँडर्ड, थोडे क्लासिकल म्युझिकचे संस्कार वाया स्कूल करूं जाय अशें म्हाका दिसता. नाजाल्यार कितें, एकदम 16 year old 17 year old भुरग्यां अशें म्हणटा की आमी केन्नाच आयकूं ना क्लासिकल, हें कोण, व्हडले व्हडले नांवां तांणी आयकूं ना अशें दिसता. आनी खूब वायट दिसता अशें की आमी इतके रिच कल्चर आहे आमगेली इंडियन क्लासिकल म्युझिकची, आनी आमकां आमच्या भुरग्याक आमी केन्नाच एक्सपोज करूं ना. तर म्हाका दिसता अशें की छोट्या भुरग्याक ल्हान आसतना तेन्नाच तेंच्या बरें हेचे संस्कार करूं जाय. आमी इतर संस्कार करतात न्ही, कशें ड्रेसअप करूं जाय, कशें लोकांक हाव टू रिॲक्ट, तशेंच म्युझीक तांकां चांगले खूब दर्जाचे म्युझिकचे संस्कार तेंच्यावर करूं जाय. नाजाल्यार हेंच जातलें की ते ल्हानपणा पासूनच फिल्म म्युझीक आयकता, तांकां दिसता हेंच इंडियन म्युझीक. तर तशें डेंजरस आसा तें जालें जाल्यार आमच्या खातीर, म्हणजे एज एन आर्टिस्ट. तर म्हाका दिसता तें फर्स्ट अवेरनेस क्रिएटींग एन ऑडियन्स अमंग्स द यंगस्टर्स इज वॉट म्हाका दिसता. मला आय वॉन्ट टू सी, टू क्रिएट एन ऑडियन्स ऑफ यंग चिल्ड्रन.
येस, आय थिंक अवेअरनेस जाल्यानंतरूच लोक अट्रॅक्ट जातले टू क्लासिकल म्युझिक, स्पेशली द यंगस्टर्स. ना जाल्यार प्रोग्रामात वता जाल्यार सगळे अबाव 50 ऑडियन्स आसा मोस्टली 90%. तशें म्हाका अशें दिसता इट्स नॉट रायट. आत्ताच करूं जाय आमकां की जे जे यंग स्टुडंट्स आहेत, यंग चिल्ड्रन, तातूंत संस्कार जाले जाल्यार अवेअरनेस निर्माण करून तांकां क्लासिकल म्युझिक विशयी माहिती मेळूं जाय. की माहिती आणि सौंदर्याची त्यांना अवेअरनेस सौंदर्याचा कळला पाहिजे की किती सुंदर आसा म्युझिक आमगेलें. ते टच होऊ जाय जातात कीच ते मागीर येतले आयकपाक. हे एकदम ग्रामर असं अशें म्हणून सांगितलं जाल्यार कोणें येवना की हे मॅथमॅटिक्स आहे, आता हे सारे गमप पधनिसा असं करत बस, कोण करणार. त्यापेक्षा किती सुंदर आहे, किती ब्युटिफूल आहे, हे त्यांना कन्विन्स करायला पाहिजे. यांना कन्विन्स करू दे. सॉरी हांव केन्ना केन्ना अशें मराठी उलयतां, पण संवय उरली ना म्हाका कोंकणी उलोवपाची म्हणून. पण खरेंच म्हाका दिसता आमच्या व्ह्युअर्सांक चड हें बरें दिसलें की तुमी कोंकणीन उलयली. तोडून तोडून मोडून हांवूय खंय तरी सरप्रायज जालें की तुमकां कोंकणी उलोवपाक कळटा. हांव वाटभर चिंत्तालें की आतां म्हाका मराठीन उलोवपाक जाय, हांवें जर हेवटेंतलो शब्द तेवटेन केलो लोक कितें चिंत्तले की अरे एका मराठी उलोवपाक. हांवें रिस्क घेतली पूण रिस्क घेतल्यार म्हाका दिसता खंय तरी सक्सेसफूल जाता. सो आनी खुबशे तुमकां अवॉर्ड्स मेळ्ळा. तुमी जें काम केलां ताच्या खातीर खुबशे अवॉर्ड्स मेळ्ळा. जशें की महाराष्ट्रा स्टेट अवॉर्ड मेळ्ळा फॉर बेस्ट प्लेबॅक सिंगींग, मागीर महाराष्ट्र गव्हर्मेंटाचो अवॉर्ड मेळ्ळा. ते भायर आल्फा गौरव पुरस्कार तर सगळ्यांक खबरूच आसा बिकॉज ते सारके लोक रावतात. दे ऑल्सो म्हाका दिसता रिसंटली तांच्यांनी वोटींग सुद्दां स्टार्ट केलां. पण एक असो प्रेस्टिजियस अवॉर्ड जो तुमकां मेळ्ळा की प्रेसिडेंट्स अवॉर्ड फॉर यंग मायस्ट्रो, जाच्या बद्दल लोकांक खबर ना. हय, ते IMA म्हणून इन्स्टिट्यूट आसा, इंडियन म्युझिक अकॅडमी. पंडीत जसराज चली दुर्गा जसराज ताणें ही सुरू केली आणि तातूंत व्हडले आर्टिस्ट, लेजंडरी आर्टिस्ट, यंग म्हणजे एकदम यंग नाही, नॉट न्यू कमर्स, बट पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, जगजीत सिंगजी, हे व्हडल्या कॅटेगरीमध्ये. अँड यंगस्टर्समध्ये आम्ही आशिल्ली, शौनकी आशिल्लो, राकेश चौरसिया आशिल्लो, असे अनेक आमच्या एज ग्रुपमधल्या आर्टिस्टांक यंग मेस्ट्रो अवॉर्ड मेळालो. म्हाका अभिमान नुसतं अवॉर्ड म्हणून ना, पण प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, माय फेवरेट पर्सन, मोस्ट आयडियल पर्सन, आदर्श म्हणून चड आतां व्यक्ती उरली नात आदर्श म्हणपाक. आणि अब्दुल कलाम इज माय एब्सोल्यूट क्लोज टू माय हार्ट. आणि त्यांच्या हातून म्हाका अवॉर्ड मेळटा हेच व्हडली गोश्ट, देवाची कृपा आशिल्ली अशें दिसता. नाजाल्यार आणि खुबशे जाणांक तुमच्या बरोबरूय अवॉर्ड्स तुमी मेळ्ळा म्हणटा, पण बेजिकली खुबशे लोकांक हें खबरच नाही. तशें एडवर्टायज बी करुनात टेलिव्हिजनवरती चड कितें अशी पब्लिसिटी मेळना. पण म्हाका अभिमान आसा कित्याक अब्दुल कलामच्या हातून मेळ्ळां म्हणून. आनी म्हाका दिसता प्रत्येक जशें जशें आमी फुडें वतात तशें जर तें आमच्या कामाचें एप्रिसिएशन जायत, तो अवॉर्ड मे बी तो आशिर्वाद आसा तांकां. सो ते मेळत जाल्यार आमकां खंय तरी आनीक फुडें वचपाचें एनकरेजमेंट मेळटा बेजिकली. आणि तुमचे आतां नवे अपकमींग एल्बम्स किंवा नवें कितें काम फुडें येवपाचें आसा? येताकच तुमकां खबर पडटली. पूण हय, थोडें हांव म्युझीक डिरेक्शन करूं पळयता. कशें लोकांक आवडटा जाल्यार एल्बम्स टायम्स म्युझिकूय करतली. गणपतीच्या टायमाक ती रिलीज जातली. तर ते बंदिशी, गणपतीवर बंदिशी, गणपती स्तुती असलेल्या बंदिशी असं कॉम्पोजिशन पळया. आतां तें फर्स्ट डोक्यांत तें काम चालू आसा. आणि तुमी आतां रियलिटी शोची जज म्हणून खुबश्या भुरग्यांक हँडल केला आसतलें, जेंच्यांनी खुबशे शिकला ऑलरेडी म्युझीक. मे बी खूब जाण अशे आशिल्ले जांकां बेजीक कांय खबर नाशिल्लें. सो हाव वॉज इट जजींग देम, हाव वॉज इट हँडलींग देम? म्हाका जज करपाक अशें बरें दिसना फ्रँकली, की दुसऱ्या आर्टिस्ट कोणूय आसूं, ल्हान व्हड छोटो स्मॉल आर्टिस्ट, यंग आर्टिस्ट, पण कोणाय कुठल्याय आर्टिस्टाक जज म्हाज्याच्यान करूं जायना एक्चुली, मना पासून सांगचें जाल्यार. पण थंय अशा ठिकाणी बसलें हांव. पण एक आहे फायदो असो जालो म्हाका की आय कूड शेअर वॉट आय हॅड लर्न फ्रॉम माय गुरूज. जें पूण हांव गुरू कडून शिकलें तें शेअर करपा जाता थंय. कित्याक हांव शिकोवपाक तांची गुरू ना हांव, पूण तांकां जर म्हाजें शिकून, म्हाजें शेअर करून तांकां थोडो फायदा नाजाल्यार कांय तरी शिकपाक मेळटा तर बरें आसा. अशा उद्देशान हांव थंय गेलें. पूण एक्सपिरियन्स बरो आशिल्लो.
असे ना बरेचसे आर्टिस्ट कंटेस्टंट्स शिकून बरे गाणे शिकून आले आशिल्ले, पूण ॲक्च्युअल परफॉर्मन्स वेगळे आसता न्ही. ॲक्च्युअली वेन यू स्टार्ट परफॉर्मिंग तर थोडे डिफरंट एक्सपिरियन्स आसा, म्हणून ताका लागून म्हाजो जो एक्सपिरियन्स परफॉर्मर आसा हांव शेअर करता बस, आनी कांयच ना. म्हाका दिसता तुमचे परफॉर्मन्स तुमच्या एक्सपिरियन्सा वयल्यान तांकांय खुबशे कितें शिकपाक मेळ्ळां अशें दिसता. हय, बिकॉज कितें आसता जेन्ना फर्स्ट टायम आमकां उदकान धुकल्लें, स्विमींग जर येना तें म्हणटा उदकान उडकी मारप, पण एटलिस्ट मातशें कशें तरी मूव जावप इतलें तरी खबर आसप खूब गरजेचें. एक हांव डेफिनेटली आय कॅन से फॉर शुअर की खोटी स्तुती म्हाज्याच्यान करूं जायना, हांव करचें पडटली तरी हांव करना, कित्याक इट्स नॉट, इट इज हार्मफूल. की कोण चूक करता जाल्यार ताका वा 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 खूपच छान चूक करतो अशें म्हणून ताचें नुकसान जाता तातूंत. फ्रँकली प्रेमान आणि सॉफ्टली आपण जर सांगलें की नाही तुजें चुकता, तूं अशें कर, अशें गा, अशा पद्दतीन गा, तुजें चड चांगलें जातलें गाणें अशें सांगून प्रगती जाता न्ही. म्हाजो हेच हेतू आशिल्लो की तांकां हर्ट करपा न्ही, पूण तांच्या कडून चांगलें तांकां कांय तरी मेळूं जाय अशा हेतून. आणि आतां आमी आमची इंटरव्यू सोंपयता आमचे जे गोंयकार आसा तांच्या खातीर तुमचो कितें मॅसेज आसा? हेच की गोवा ही संगीत, कला, साहित्य, साहित्यकार, संगीतकार घडवणारी भूमी आहे. आणि इथे आल्यानंतर जो आनंद मिळतो, जो आशीर्वाद मिळतो, जो देवाची ह्या भूमीवरती इतकी कृपा आहे की इतके कलाकार झाले, तशी कृपा कायम राहू दे त्यासाठी आपण पण आपली जमीन अजून सुपीक करूया. म्हणजे की आमच्या जे नवीन जनरेशन आहे त्यांना ह्या गाण्याची ओढ कशी लागेल हे युक्ती करून मुलांना ह्या आमच्या म्युझिकसाठी प्रेम वाटलं पाहिजे. जबरदस्ती नाही, प्रेम वाटलं पाहिजे. पण हे काम पालकांचं आहे आज. मोर दॅन रियालिटी शोज काय पण असू, पण क्लासिकल म्युझिक, गुड क्लासिकल म्युझिक, गुड साहित्य हे सगळं इथे आहे. त्याची फक्त ओढ आणि प्रेम निर्माण करायला पुन्हा भरभरून त्यांच्या मनात त्याच्याविषयी अभिमान आणि प्रेम वाटलं पाहिजे. ह्यासाठी आपण सगळ्यांनी मिळून काहीतरी करायला पाहिजे. गाणं शिकून नुसतं काही होत नाही, त्यांना त्याविषयी प्रेम वाटलं पाहिजे आणि खूप लोकांना प्रेम वाटलं पाहिजे. सगळ्यांनी गायला पाहिजे असं नाही आहे, ऐकायला पण पाहिजेत ना लोक. ते ऐकणारी लोक आपण निर्माण करायला पाहिजे आता. आणि ती आमच्या या छोट्या छोट्या भुरग्यात त्याच्यातच आहेत. ते कुठेतरी ते त्यांना आवडत असतं सगळं, पण त्यांना जर सारखं फिल्म म्युझिक ऐकायला मिळालं तर ते काय करणार? तर त्यांना तेच आवडणार. त्यांना जर हे तुम्ही ऐकवलं पण फोर्स नाही केलं, नुसतं ऐकवलं, घरी आलं की कसं आपण चांगलं त्यांना जेवायला घालतो ना, नुसत्या बिस्त्या हट्ट्या म्हणून फ्रेश तसेच असंच आपण म्युझिक घरी आल्याबरोबर त्यांना असं वाटलं पाहिजे. घरी आल्यावर काय ऐकतो आपण? आई बघतो आपण, आपण चांगलं जेवण असतं, हे कुठेतरी मुलांच्या मनात संस्कार ह्या गोष्टीचे पण होतात. तसंच गुड म्युझिक हे पण घरी आल्यावर मिळणार. तर नुसतं तुम्ही लावून ठेवलं म्युझिक की मुलं घरी आल्यानंतर फक्त चांगलं म्युझिकच आहे, ह्याचा परिणाम हळूहळू होणार आणि दे विल स्टार्ट चूजिंग गुड म्युझिक. आय एम व्हेरी शुअर ऑफ दॅट. आय हॅव कम्प्लीट फेथ. पण एक प्रोॲक्टिव्ह असू जाय पालका टू एक्सपोज. पण आजकाल पालकच टी व्ही पळयतात, किती करपाचे. सो दॅट इंटरेस्ट हॅज टू बी डेव्हलप्ड. खरेंच आमच्यो ह्यो दिवकीताई बरोबर गजाली खूब मजेदार रंगल्यात. म्हाका दिसता की तुमकां आवडल्या आसतल्यो. अश्योच आनीक खुबश्यो गजाली घेवन आमी तुमच्या मुखार येत रावतली. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. Hello viewers, do you like our programs? What do you like? What do you not like? Any suggestions? Pick up your mobile and send SMS. Type GOEMFB space and write your message. Send it to 59898. Remember, 59898. Any suggestion in detail? Send us an email at features.prudent@gmail.com, or you can write us at Prudent Media, Kamat Metropolis, above Kakulo Fort Showroom,
2nd floor, Santines, Panchi, Goa. Please write. Your wish is our command.